तुम सगळ्यांक नमस्कारो. हांव जयश्री पै. आज आमगेले कहाणी प्रेरणाचे कार्यक्रमाक आम्ही परिचय कोण घेवचे सोयरे आमगेलो आसाची कारकळचे एक शालाचे म्हळ्यार प्राथमिक शालाची शिक्षकी मोगाची आवसो आणि ते क्रोशेन चंद कलाकृती करचे तसं एक नमुन्या प्रेरणादायी आणि ते कलाकृती कोण तंते उद्यम करचे श्रीमती कृतिका प्रभू आज आमगेलो आसाची म्हण सांगूक संतोष जातस. सಣ್ಣ चेडवांक शिक्षण दितची फुर्सत आशिल तेन्ना असं एक नमुन्या कलाकृती पुरा कोरून सुंदर चंद कलाकृती कोरून अनेक जनाले प्रशंसा प्राप्ती केल्या. हांका दोन चेडूं कुटुंबाचे जबाबदारी ओटूची तिगेल हव्यासाक यशस्वी जावन मुखार व्हरतस. एक हातान तो चॉक आणि अन्य एक हातान तो क्रोशेचे हुक्क घेऊन चेडूवाले भविष्य रूपण करतची तिगेल स्वप्नाक सुत्तान विंडोन मुखार व्हरची प्रेरणादायी प्रतिभावान सोयऱ्याक हांगेल कहाणी आमी आजी आमगेल वाहिनींतू आमगेले भासांत ऐकुया. सो सुरवेक कृतिकाक आमी आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया. जय नवे. नमस्कारू कृतिका. तुका आमगेल वाहिनींत पडून भारी खुशी जातस. संतोष जालो. कारकळा सुकून येयलस तू. सो आता म्हाका सुरवे सुकून तुमगेले म्हळ्यार प्रारंभ करतनाची तुगेले सानपण खंय जाल्ले तू कशी कारकळा येवन पावली वारडीक जावन डेफिनेटली ते एक थोडे आमकां सांगतवे कशी म्हणून. हांव कृतिक म्हणून सांतकुन हांव जाल्लेली हेब्रीमतू. स्कूलिंग मिगेला लिटल रॉक शिकिला ब्रह्मावरांत लिटल रॉक इंडियन स्कूल. मिगेल PUC आणि डिग्री MJ मोडपीन केलेला. अच्छा. M.Com हांव भुवनेंद्र कारकळा केलेला. सो 5 years हांव अमृत भारती कॉलेजांत PU चेडवांक कॉमर्स शिकयत आशिल्ली. खंय अमृत भारती? हेब्रींतूची. ओके. हेब्रींत अमृत भारती शिकयत आशिल्ली. ताचे नंतर हांव वार्डेक जावन कारकळा आयली. सो म्हाका डिस्टन्स लॉंग जाता म्हणून आणि प्रेग्नेंट जाल्ली म्हणून हांव काम सोडलें. खंयचे? अमृत भारती. तुगेले अन्नाले अम्माले नांव? मिगेला अन्नाल नांव कृष्ण प्रभू म्हणून. तांक हेब्रींतू हार्डवेअर बिझनेस प्रभू एंटरप्राइजेस म्हणून. मिगेला अम्मा अरुणा प्रभू म्हणून ती हाऊस वाईफ जावन आसा. म्हाका एकलो भाव आसा कीर्तन प्रभू म्हणून तो वारांतू आसा. घरांत मिगेल माय आसा ती दीपा भट्ट म्हणून. मिगेल माव दिनेश भट्ट म्हणून बँका मॅनेजर कॅनरा बँक कारकळा मॅनेजर जावन आशिल्ले. आत्नाती वाय दिवंगत. वाय. मागीर म्हाका एकली नणंद आसा दिव्या भट्ट म्हणून. ती बँगलोर आसा. तिगेल बामून थंयची कामार आसा. ओके ओके. तुगेल बामून एक पुतू एक दुवा? वाय. तान्ने एक पुतू एक दुवा. आमी ह्या कडेन एक पुतू एक दुवा. व्हेरी नायस. आम ते चेडू एक दुवा एक पुतू. आता स्कूलाचे टीचिंग जावका म्हणून कशी आयके केले तुम्ही? म्हाका टीचिंग मस्त इंटरेस्ट. सो हांव म्हाका ट्युशन घे म्हणटा आशिल्लो. बट घरा वयसून म्हाका ट्युशन घेवचे तितल्या म्हाकाची स्ट्रेंथ नाशिल्ला. कॉन्फिडन्स नाशिल्ला. सो फर्स्ट मेल दुवेल पंत प्रेग्नेंट जाताना मागीर तिका पळोवन घेवची जाल्ला. इमिडिएटली हांव सेकंड टाइम प्रेग्नेंट जाल्ली. सो तो व्हड जातर मागीर पळोवया म्हणून राखून बसिल्ली. तांक स्कुलांतू एक अर्जंट टीचर जाय आशिल्ली. सो तांगेला उलोवन दवरलेला. सो इमिडिएटली तांणी म्हाका कॉल केले येतवा म्हणून. कोणाले? चेडूवाले स्कुलांत. ओके ओके. व्हेरी गुड. म्हाका तुमगेले स्कुलात जॉईन जावका म्हणून हांव तांक सुरेख आश दाखयलेले. तशें म्हळ्यार स्कुलांत फुल ऍक्टिव्हिटीजाची चेडवांक शिकोवचे तांणी प्रॅक्टिकली. वर्बली कसं नाही जायना थंय. म्हळ्यार तांकां कसं म्हळ्यार ऍक्टिव्हिटी स्टोरीज आनी सांगून दाखयल्यार ते चड माता वता. सन्न चेडू. सो म्हाका थंय वचका मिगेल दुवेल हांव पळोवन म्हाका थंयची जॉईन जावका म्हण जोर आश आशिल्ला. सो तांकां अर्जंट जाय म्हण तिणी इमिडिएट म्हाका
कॉल करून आपयला सो म्हाका मेळटान चान्स हांव ताका जॉईन जाली सो 1 वर्स जालें हें मिगेल सेकंड इयर हा आतां जॉईन जालें माझं आता तू M.Com शिकोवन PUC चेडवां शिकयत आशिल्ली वय आता हे सन्ना शिकयतना तू कसो डिफरन्स कशी म्हाका थंय म्हळ्यार जस्ट शिकोवचें आनी वचचें आशिल्लें हम्म, सो हांव मागीर तांकां धरता आशिल्ली हांगा तशें न्हय रिपिटेड शिकोवन मिगेल 2 चेडवां शिकोवन अभ्यास जाल्लेला सो म्हाका हांगा शिकोवचें तितली कांय टफ जायना सಣ್ಣ ಚೋಡು ವಾಲೊಟ್ಟು ಚಂದ ಸಣ್ಣ ಕರ್ನ ಚೇಡು ಬೈ ವಾಲೊಟ್ಟು ತುಗಿಲ್ ಕಸಲೆ ವಿಸರು ಜಾಯ್ನ ತಿಲ್ ಕಸಲ್ ಕಸಲೆ अनुभवस की चोरडू वालोटू वय हांव म्हळ्यार एक दीस एक चल्ल आशिल्लो मिगेल क्लासान तो हा सानूची ए कितला क्लास हे सेकंड स्टँडर्ड अच्छा ओके गुड लायक तो खंयच्यान ते पार्टिसिपेट करना आशिल्लो लायक ताका निमगिल्यारी तो याना म्हणटा आशिल्लो एद्रा येवन एक स्टोरी तुची सांग म्हळ्यार तो याना आशिल्लो एद्रा सो थंय हांव निमगुचें स्टार्ट केलें थंयची राबून तूं सांग आन्सर दी तशी सांगून 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 एक दीस हांव एक्टिविटी दवरताना तोची जावन इनिशिएट जावन आयलो लायक एदोळ ते उठयन नातिलो हांव जावन आपल्याला मात तो उठोन थंयची राबून सांगतलो तोची जावन थंय तुकून हांगा येताना एज अ टीचर यू फील व्हेरी प्राऊड ಖಂಡಿತ ವೈ ವೈ ಯವನು ಕಡೆ ತಕ್ಕ एक नमूने धैर्य तोची येवन सांग टीचर हांव Confidence सांगता हा 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 तोची जावन येवन सांगताना येस येस खुशी जाता वय वय आणि टीचर आले मोगान असताना तांणी उठा येवन सांगच्या काही मुखार येताची लायक विषय भारी खुशी विषय तशी तुगेल्या होड्डाले सुकून सान्ना लेगीत तांगेला म्हणके चोरडू जावन शिकोवका पडटा न्हय लायक विषय आता तुगेले अकॅडमिक जर्नी सुकून आता मी तुगेली कलाकृती भारी चंद कल करता तुम्ही क्रोशेन जेवो नव्हे क्रोशेची नव्हे वय क्रोशेची वय हाजी ಬಗ್ಗೆ तुमका कशी सूर जाले म्हणे सांगता वय मिगेल अन्नाक बिझनेस आशिल्ला बिझनेस जाते लायक आमकां रज मेळचे एप्रिल मेंत मात्र अन्नाक हार्डवेअर बिझनेस सो अन्ना सीजन अशें एप्रिल मे सो वेकेशन आमी घरा आसतना अन्नाक आमकां खंय व्हरू जायना आशिल्ला बिझनेस म्हणून वय तशें आम्मान कसं करचें आशिल्लें म्हळ्यार म्हाका सुमार माव सो एक मावे ते म्हाका 15 दीस पिटोवचे आशिल्ला मोगाची दिसता अच्छा तशी पिटोवचे आशिल्ली म्हाका सो मिगेल मावे आनी स्टिचिंगान तूं मस्त इंट्रस्ट तशी थंय राबू वताना तांणी म्हाका एम्ब्रॉयडरी फॅब्रिक पेंटिंग क्रोशे तशी पुरा शिकयलें बट तेदन सान आशिल्ली तशी हें पुरो हुक्क दवरूची के कश्ट जाता आशिल्ला मागीर एक नमून म्हाका ते शिक्का न्ही म्हण एक माते आशिल्ला म्हण मेलाक आख्ख मंगळूर आसा सो एक वेळा मी बामणा काम आसतना हांणी म्हाका थंय व्हेल्लें सो अर्ध गंट भितर तिगेले बेसिक स्टिचेस हुक्क हाता दवरूपणी शिक्काना यूट्यूब पळोवचेकिंत फुडें म्हण तिगेले बेसिक स्टिचेस शिकून आयला हांव मागीर प्रॅक्टीस करता 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 एक आयडिया येवन आतां आजी आम पुरा कोर ये डॉल्स ताई तुगेले क्रोशेन करू जातास न्हय उते कसं ते म्हाका ते दाखयतले हे एक बुके लायक तू पण अश दवरता और तुका जस्ट कवर करू एक टेबल मॅट व्हेरी नाईस आणि हे पर्स नवा बॅग हे बरं चंद झाला डॉल क्यूट क्यूट असं येस हे इविलाई म्हळ्यार तो ट्रेंडिंग आसा दृष्टीक म्हूण घालचें एक्चुअली वॉल हँगिंग की चेन्स पुरा कोण घालतात आनी हे ताकाच आमी मागीर बॅग केलें मस्त ट्रेंडिंगार चलता व्हेरी गुड तुका चड ऑर्डर्स म्हाका तू चड ऑर्डर्स आनी ते वूल येयला कसं कॉटन त्या बॅग्साक म्हळ्यार एक्सपांड जायना तांतूं विंगड नमने यार्न्स मेळटा सो हे एक्रिलिक यार्न हे एक्रिलिक यार्न यांची स्प्रेड जाता यांची एक्सपांड जाता तेदन बॅग्स आमी जड घालताना हे हँडल दिल्यार ते एक्सपांड जायना सो तेदन आमी कॉटन यार्न्स व्हेरी नाईस आता तुका जनांनी कॉन्टॅक्ट कोरका जनाक मस्त जनप्रिय खंयच्यान तूं म्हाका एक्चुअली फ्लावर्स मस्त वता फ्लावर्स बुके जावन सुमार वता फ्लावर्स बाय ब्युटिफुल व्हेरी नाईस लायक केला एक ताका वाज अशी बॉटल केला ग्रेट ग्रेट तुका फ्लावर्स आनी करूंक कितले टाइम लागता म्हाका एक 41 आवर लागता 1 आवर एक फ्लावर करूंक एक फ्लावर करून दाखोवचें आमगेले विक्षकांकय इफ इंटरेस्ट असल्यार तांणी पळोव येता करच्याक एक सांग आमी उलयता करूं करया
ओ ये यार नव हे यारना हा 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 तुगेल चोरडू तू केलेले आर्ट पळोवन कशी कशी तांगेल रियाक्शन असता नमेगल चेडू हांकां मस्त खुशी हा कसं नसल्यार खंयचे एक टॉय हांव ट्राय केल्यारांतू हा तांणी मस्त एक्साइट जाता ती आत पूतू स वर्सितले ताका हा बट स्टील हांव ताका तो हुक्क आनी यार्न हाता धरूक शिकयत आसा व्हेरी नाईस ताका इंटरेस्ट येता न वय करूक म्हळ्यार म्हाका तें कसं म्हळ्यार चलयान मात्र करून चला नाही कर काम गोतस काम गुड गुड हा 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 इंटरेस्ट आसता पळय तांकां करूक हा वय लायक ताका लायक मस्त इंटरेस्ट आसा म्हळ्यार आमी दोग जाणान बसता ना हांव आनी मिगेल दुवे ना तो हुक्क आनी यान धरून बसता तुका ऑर्डर्स तू खंयच्यान तू चड मेळचे म्हाका इवन लायक मस्त बॅग्स वत्ता हा असला की चेन्स पुरा मस्त वत्ता ओ फ्लावर्स मस्त वत्ता ಕ್ಲಾಸ್ ಡಾಲ್ಸ್ 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 ಪೊಳೋನು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆರುಡು ಅಂತ ಹಾ ಕೋಂದವರ್ಲೆಲ್ಲ ತಾನಿ ನಿಮ್ಗುನ್ ಹೊರ್ತಾತಿ व्हेरी नाईस आता ते तू फूल करच्याक तुका इतले सान फूल करूक नव हा. ते मात्या मालची तशी परत करू जात की हा वय म्हाका मात्या माळुके जेता हांव रोज हा 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 हंगस ओ व्यावे हा वय भारी चंद झाला येस पळय दाखय भारी तसले फूल करतस वे तू नाही हांव एक साना फूल कोन सानाच, दाखयता okay, okay. या तितले वगी जाय ना येस येस लायक तुगेले आर्ट तुगेले क्रिएटिविटी पुरा पळयतना मस्त खुशी दिसता कृतिका आता तू जितल्या कची तुगेल्या अम्मा लागी तुगेल्या मावे लागी तू मावेल चेरुडू लागी बेजिक शिकून मागीर तू कशी डेव्हलप करून घेतले हांव घरांतू आशिल्ली टीचर जावचेकिंत फुडें तेदना म्हाका तेन्ना वर्डिके पुढे वर्डीक जातरी जातरी. म्हळ्यार ही चेडून जातरी हे मागीर डेव्हलप केलेले हे मागीर डेव्हलप केलें घरांतू आशिल्ली न्ही तर म्हाका एक नमून इंडिपेंडंट फिलींग नाशिल्ला कसले शिकू का कोरका कसले शिकू का म्हळ्यार म्हाका क्रोशे गत आशिल्ला म्हण हांगेल मिगेल बामणाले उलयतना ऑनलायन जाल्यार घरांतू आसता कसले प्रॉब्लेम जायना सो हांव एक बिझनेस स्टार्ट करता म्हण लेकला खाली एक रील घाल न्हू म्हाका ऑलमोस्ट पुरा जणे पळयता ती सो इट वूड बी युजफुल त्यांची मिगेल नेक्स्ट क्वेश्चन फेसबुक आणि इन्स्टा कशी तू यूज करून घेतले म्हणून रील्स तूची म्हाका फेसबुक यूज इन्स्टा यूज पडला रील्स म्हळ्यार हाजी पुरे हाजी प्रॉडक्ट्साचे रील करचे आशिल्ले हांव क्रिएटिविटी यूज करून सो तांतूच मिगेला जावन हांवें पळयला तुगेले रील्स ते इतले नमुने तुगेले खुशी दिसता म्हळ्यार तांतू पण चेडू वांके इन्वॉल्व घेवन तू करतना हॅपी गो लकी पीपल म्हणटाची दे आर व्हेरी हॅपी कसले हे ना सो ते सकारात्मक भावना येवच्याक कशी साध्य आसा कसं ताका रहस्य कसं लाय मी बामून म्हाका मस्त सपोर्ट दिता त्या विशयार व्हेरी गुड म्हाका कसं काम करतना म्हाका कसं एक्सपिरियन्स जाल्ल्यार म्हाका ते रिलान दाखोया म्हण जाता सो तेदन प्लॅन कोण दवरता संडेज मिगेल बामून घरा आसतना सो तेदन हांग मिगेल बामणाले सांगून म्हाका तांणी एक प्लेसा व्हरी म्हाका अशी जाव का रील म्हणटा तांणी त्या प्लेसा व्हरून म्हाका आतां हांव रील कोरून येता सो मिगेले लाईफ स्टोरीज पुरा ते रीलान तुची दाखयता व्हेरी नाईस बामणाक कसं तसं मिगेल बामून हार्डवेअर बिझनेस करून आसा ती कारकळांत ओके व्हेरी गुड मागीर आता तुगेले हाजे क्रोशे ಬಗ್ಗೆ उलयतना ते बॅग्स करता आसता तुमी क्रोशेन ते एक बॅग हांव पळयता ब्युटिफूल जाला फ्लावर्स रोज बॅग पळय भारी चंद जाला हे कितले चंद दिसता हे अंत भितरी कसले घालून देवन घेवन वचा जाता नव आक्क हें करूं कितले टायम लागता हें करूंक म्हाका 10 घंटाले जाव का म्हळ्यार वन डे एक दीस फुल्ल वन डे म्हळ्यार हें पेटल्स करूंक सुमार वेळ जाय सुमार यान्स जाय तू कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स म्हण घेता की वय कस्टमाइज ऑर्डर्स खंयचे नमुन्याचे कस्टमाइज्ड म्हळ्यार तांणी कसं न्ही फोटो पिटयता म्हाका लायक तशी जाव का ओ चलवे वाव सान फूल केले उलयताची असल मस्त कोण कापडाक ब्लाउजाक ओ नाईस बसोवच्या जाता ब्युटिफूल चंद जाला येस कृतिका
हें कसलें भारी छंद जाला. हें कसलें सांगता हे एक बुक बॅग बुक कवर नावेल्स आणि बुक्स वाजितल्यांक हा हांत बुक घाल न्हू हा हा तुम्ही घालून धरून येता ताका एक बटन दिला आम्ही हा. सो दॅट यू कॅन कीप इट टाईट. हो 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 बुक थंय थंय हांगा थंय परत दवरचे बदलाक तुम्ही हाता धरून वायट करचेकिंत बुक Uh-huh. यू कॅन कीप इट इन अ बॅग इन वाव ब्युटिफुल आयडिया गुड ताका एक जिप घाला आणि बुक घालून ब्युटिफुल चंद आसा. ओके येस आणि ओ ते सान एक कसं केला हांव एक कृष्ण केलेला हा अष्टमीक म्हणून हा सो स्वीट ते भितर कसं दिला ताका आता भितर सिंथेटिक कॉटन घाला. वाव लवली चंद जाला हे चेडूं खंडीत खुश जाता हा, यांतर बरें. पळयतना लायक आसा आणि हे एक क्लिप हा अशी घालूक हे अशी माता येता दाखय दाखय दवून दाखय तुगेल मते तुगेले मते दस अशान अच्छा तशी ओ लवली हा 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 असल कलर्स कोर न्हू कलर्ड घाल न्हू कपडाक मोगार नासतना हेंची घालून हे पुरा तुगेले इन्स्टार आसता आम्ही गेले इन्स्टारस असं व्हेरी नाईस हे कसं भारी चंद आसता तिका हें कसं म्हूण सांग हे ऍक्च्युली प्रपोज कोरका जाल्यारी और एंगेजमेंटा वेळारी रिंग होल्डर हा हा कशी हे अशी बुके जावन दिवच्या हा ओपन केल्यार हांग रिंग वाव ब्युटिफुल ब्युटिफुल नॉवल आयडिया एक चंद आयडिया कशी करून हांत ओपन केल्यार हांग रिंग घालचे रिंग वॉच कसं गिफ्ट ब्युटिफुल येस स्ट्रेस असतं ना एक स्कूला काम करका अशान घरकड चोरडू आसाची घरची कामे जबाबदारी येवका तेन्ना तुगेल कशी तू बॅलन्स करून कशी व्हरता म्हाका क्रोशे केशी म्हळ्यारी स्ट्रेस असताना हुक्कनी यान हाता धरली सो स्ट्रेस पुरा वता वा वंडरफुल लायक नेमून एडिक्शन आज चेडवांक मेन आमी शिकयलेले म्हळ्यारी तांणी मोबायल घेवन बसता ती चेडवां ल्हान आमी सोवता ती मोबायल पळोव नाका म्हणून बट आमी तांकां एक्स्ट्रा एक्टिविटीज खंयचे ना ते सो आतां मिगेल चेडून ते मोबायल पळोवचे उणी कोर न्हू आतां ह्यांची हुक्कनी यान घेवन बसता आतां क्लासान ते चेडूं गलाट करता म्हणून स्टिचिंग शिकयला बैसून तांचितल्याक करता ती आतां हांव तांकां सांगचें इतली करी तांणी बैसून करता ती गलाटे आसतना ते भारी इंटरेस्टिंग क्रिएटिविटी वे तांणी शिकता तुगेल खंयचे सब्जेक्ट क्लासा शिकोवचे फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्ड थर्ड स्टँडर्ड इंग्लिश शिकयता ओके आणि थर्ड स्टँडर्ड आणि सेवेंथ स्टँडर्ड हिंदी शिकयता हो इंग्लिश आणि हिंदी ब्युटिफुल कॉम्बिनेशन आता ते शिकयतना क्लासांत असेल पुरे ऍक्टिव्हिटीज घेता की तू वय तांणी फ्री असताना कोणा इंटरेस्ट आसा तांणी येवन मिगेल्या गी निमगीता ती आफ्टर पुरा हांव शिकयता चेडवांक इंटरेस्ट आसता तांणी तांगेल खंयचे टीचर येयनी जो पीटी पिरियड आसता तांणी खेळू वचना ती हांव फ्री असता ते तेन्ना तांणी येता ती म्हाका शिकय म्हणून लायक विषय असं एक टीचर कूल आस म्हण जाल्यार लायक एक क्रिएटिविटी डेव्हलप जाता ताजे वटू तुगेले मस्त ग्रो जाता वता न्ही लायक विषय सोशल नेटवर्क सांगले तुमगेले तांतू भितर तुमकां लायक ऑर्डर्स येवच्या सूर जालेले थंय सुकून न्ही सो थँक्स टू सोशल नेटवर्क ताजे पॉझिटिव्ह एक कान घेवका जाता आनी चेडूं आले रिएक्शन कशी आसता तुगेले हांवें पळोवन डॉल्स बॉम्बे पुरा पळयले म्हणजे जाल्यार मिगेल धूव मस्त क्रिएटिव्ह आतां कलर कॉम्बो नी जाय जाल्यार तिगेले गी निमगुच्या ती ड्रॉइंग तू कलरिंग तू तिका पुरा तांतू मस्त इंटरेस्ट क्राफ्टान तू हावसुले दुवे येयला दिसता तशी क्रोशे आनी पुरा करताना म्हाका नवे प्रॉडक्ट आयिल्ले केलो कस्टमर्स तू कशी म्हण करी म्हणटा ती थंय कन्फ्युजन स्टार्ट जावची म्हाका लायक तांकां इश्ट जावका म्हाकाय सॅटिस्फॅक्शन आसका तेदन हांव मिगेल दुवेक निमगुचे ती वे तांचो इंटरेस्ट मस्त घेता मिगेलो एक्सपेरिमेंट करताना पुरा ती वे मिगेल पूतू कशी म्हळ्यारी ताका नवे प्रॉडक्ट्स पळोवचे म्हळ्यार खुशीची आमा तू यात करी आमा तू या ट्राय करी तोय सांगता लायक फिनिश प्रॉडक्ट्स जे आसत तांकां आपोवन हांव बैस करोवचें 3 जाणां नोटू खुश पावचे बाम म्हणून बामणाल सपोर्ट कशी आसता
बामून मागशीच्यान आसता ती अंगडी असताची अंगडी आसता ती ओके बट जाली सर तांक दाखयता न्ही तांणी चूक केसल्यार तांकां स्टिचेस कळना हा बट चंद जाल्यार तांणी एप्रिशिएट एप्रिशिएट व्हेरी नाईस आणि सपोर्ट कशी असतो म्हणजे घरच्या सपोर्ट पर कशी असता मिगे ಲಾನು ಅಮ್ಮ ಅನ್ನಕ ವ್ಯಾರಂತೂ ಅಸಿಲ್ ನಿಮಿತ ಅನ್ನ ವ್ಯಾರ್ ಮಳರ್ ಖುಷಿ ಇಚ್ಚಿ ತಜ ಅವ್ನ್ ಮಿಗೆ ಲಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಮ್ಮ मिगेल भावाना सुर सांगतान मिगेल भावाक म्हाका क्रोशे बिझनेस स्टार्ट करता तूं स्टार्ट करी म्हणालो मागीर टीचिंग येताना म्हाका चिके धैर्य येनी लायक दोन्ही मिजन टाकल करू जत्तवा म्हण चेडू येसान प्रश्न तशी तश मिगेल भावा निमगिताना कांय जायना इन द फ्लो जावन वता का तू घे म्हणाला वस्तू नुत घरा बैश नाका म्हणून तश मिगेल फॅमिली सपोर्ट तू हांव हंगते आयला मिगेल बामणू अम्मा आनू भाऊ भावा बायल व्हेरी गुड आता ಒತ್ತಡ असताना कशी ಒತ್ತಡ असताना यांची जाय मग खाता तू चांगला आता जेणे करता नाही मस्त ऑर्डर्स येतात नाही कपटी ऑर्डर्स येईल त्यांचे टाइम की वेळ आवय म्हाका एक वेळा की चेंज आईल रोज की चेंज करू का 250 250 नंबर्स ओके आणि टाइम लिमिट असेल की आवय म्हाका 15-20 डेज आसिला 250 की चेंज जाऊ का आसिला मला तेदे हांव कामा जॉईन जाल्लेलें मात्र हांव त्या कामाक आनीक एडजस्ट जायनी घर काम क्रोशे पुरा एडजस्ट जायनी आसली तेदना हुक्कनी यान केन्नाय मिगेल एक बॅग आसता त्यांच्या सांगिले एक हुक एक खाता चॉप मिगेल बॅग आसताचीच ते हुक्कनी यान सो कारार वतानी हांव क्रोशे करचें येतानी क्रोशे करचें पण आयल्यार बैसतानी क्रोशे करचें तश मिगेल जावन वता तशें टाइम सेट ताजीतलाक जाता क्रोशे मिगेल एक्स्ट्रा नुत बैसून काही असता तेदन मिगेल क्रोशे तेदन आणि हा मायकल प्रकार तुमगेल घरकडे टीव्ही ना एक विषय सांग मिगेल घरा टीव्ही ना म्हळ्यार हांव PUC शिकोवचे वता चेडूवांक तांणी टीनेजर्स तेदना तांकां मोबायलात जोर पेरेंट्स येवन मोबायल पळयता ती टीव्ही पळयता ती हांव एक टीचर जावन चेडूवांक PUC कंप्लीट जावन मागीर पडला मोबाईल यूज करून म्हळ्यार डिसएडवांटेजेस चड टीनेज असताना तांतू भितर माती घालता ताजे बदला हसल आनी तू क्रिएटिविटी माती घालता व्हेरी नायस मिगेल चेडून जाताना म्हाका केश म्हळ्यार हांव ते चेडूवांक पळोवचेनच म्हळ्यार हांव मिगेल चेडूवान दिवची की जाता आनी हांव सांग तुकून आमकां टीव्ही नासला सो अम्मी हॉट जाले की टीव्ही नाशी व्हेरी नायस तेदन मिगेल चेडूं कसला जायना ती म्हण त्या एक ट्राय करचे खातीर आमी घरा टीव्ही घालली चेडूआ मोबायल आमी दिनात एक्सलंट तांणी म्हाका हंतोची ड्रॉइंग करता ती कलरिंग करता ती बरोवन बसता ती होमवर्क तांणी गेली इतल्याक करता ती सो हांव इतली बिझी जालेली मी तांणी मस्त इंडिपेंडेंट जाल्ली नाही तांणी निमगे नाचवेला गिगर कडस आमगे ते ना ते तांकां म्हळ्यार सांग तुकून यूज टू जावन गेला टीव्ही ना मोबायल ना तांणी यूज टू जाले तू तुगेल कामांत बिझी असता लायक खुशी जाली कृतिका तुगेला उरलो न्हू आणि आनीक तुगेल प्रयाण भारी चंद जावो तुगेले इतले खुश जात म्हळ्यार तुगेले अनुभव कला वयर प्रीती आणि तशीची जीवनाचे एक नमुन्याचे सकारात्मक दृष्टिकोन म्हाका ऐकून भारी खुश जाली तुगेले सृजनशीलता हे पुरे चंदायेरी तुगेले प्रयाण मुखार वच्यो आनी चड तुका ऑर्डर्स की येवची तशी जावं तुका कॉन्टॅक्ट करका दिला तांणी कशी करका मिगेल इंस्टाग्राम आयडी आसा हुक्ड विथ स्टिचेस म्हणून हुक्ड वाव व्हेरी नायस हुक्ड विथ स्टिचेस म्हणून इंस्टाग्रामान तुम्ही म्हाका फॉलो केल्यार तुमकां दिसता और तुम्ही तांतू म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं ओके व्हेरी नायस खंडीत आमी आमगे डिस्क्रिप्शन बॉक्सात दितात येस थँक्यू सो मच थँक्यू येस विश्व कोंकणीक म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्याक मस्त खुश जाला मस्त थँक्यू येस थँक्यू सो मच थँक्यू आत्ता मी हांगा पळयलेले कितले चंद कोनू हसता एक स्ट्रेस म्हूण घेनाशी स्कुला चेडूं शिकोनी तिगेल चेडूं मागे पळयताची चंदायेर एक काडचे हे एक प्रेरणादाय न्हय आमकां मस्त खुशी जाता
सो अशीची आम्ही सकडे केन्नाय हसता हसताची उलयताची चंदायेर आमगेले जीवन कार्या म्हूण सांगताची मुखा वयले व्हिडिओ आमी आनीक विंगड चंद लायक व्हिडिओज घेवन येताची म्हूण सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करताची आमगेले व्हिडिओज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा धन्यवाद तुमकांय धन्यवाद आनी देव सगळ्यांक बरें करो